नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे विधानसभेक नाशिल्ले तरी आसतना ताणें विधानसभा गाजयली आनी ज्या प्रकरणां लागून म्हळ्यार बजेट जालें, मदीक प्रधानमंत्री येवन गेले, पण एक्चुअली विधानसभा अधिवेशनाच्या पयली दिसा सावन ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा मेरेन ज्या विशयाक लागून ही विधानसभा गाजली ती म्हळ्यार रमेश तवडकार, गोविंद गावडे आणि प्रकाश वेळीप. आता आमी विधानसभे भितर सभापती उलयले, गोविंद गावडे हे सभाघराचे भायर उलयले आणि एक पत्रकार परिशद जर सोडली जाल्यार ताजे उपरांत तांचेर प्रिविलेज नोटीस आयली. मागीर सांगले की आमकां प्रकरण आमगेले भितरले भितर मिटलो म्हणून. पण नक्की कितें जालां हें म्हळ्यार आज जाणून घेवप गरजेचें आनी त्या खातीर आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मंत्री, आदले आमदार, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश बाब वेळीप. प्रकाश बाब, सुरवात त्याच प्रश्ना कडच्यान करता ताचेर म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयच्या जनतेक एक बारीक स्पश्टीकरण जाय आसतलें. ते म्हळ्यार जालें कितें? आता ज्या संबंधी तुम्ही आता उल्लेख केला, एकंदरीत जी विधानसभा चालू आसा, विधानसभा ही जी असता ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर आसतली. ह्या अधिवेशनाक आमचे गव्हर्नर पहिले अभिभाशण करतात, ताजेर चर्चा जाता आणि जे गोंयचे ज्वलंत प्रश्न आसात ते प्रश्नाचे ते मिनिस्टरा कडच्यान वा मुख्यमंत्र्या कडच्यान तेजे आश्वासन घेवप हो एक कामकाजाचो भाग आसा. कारण अनेक वर्सां विधानसभेक आमदार मंत्री म्हणून आमी काम केल्लें आसा. पण खरें म्हणल्यार विधानसभेक ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय आसली, ह्या विशयाचेर जावपाक जाय आसली. पण तुमी म्हणले तशें वळण एक वेगळेंच लागलें, हें लागपा नाका आसलें. आतां हें कित्याक लागून जालें हेजें बी उत्तर हांव सोदतां. कारण म्हाका दिसता पयलं म्हजे म्हायती प्रमाणे जें प्रकरण आयलां की कला आनी संस्कृती खात्याच्या योजने अंतर्गत काणकोणाक जे काही ग्रुपांनी जे कार्यक्रम केले थंयच्यान हो मातसो हें वातावरण चिगळ्ळें. आनी नेमकें कित्याक लागून जालें म्हाका जास्त तेतूंत खोलां वचपाचें ना. पण जेन्ना माध्यमांतल्यान प्रेस मिडिया माध्यमांतल्यान हांवें पळयलें की एक निधीचो गैरवापर जाला आनी तेजी चवकशी जावची अशी पयली एक प्रेस कॉन्फरन्स काणकोणांतल्या सरपंच पंच ह्या मंडळान घेतली. आणि सरप्रायझिंगली त्याच विशयाचेर विधानसभा चालू आसतना आमचे सभापतीन बी कॉमेंट केलो. हेतूंतल्यान सगळ्यांकच म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक उत्सुकता जाली हे प्रकरण आसा कितें. आनी सभापतीच्या फोनांतल्यान सुद्दां म्हाका एक ताजे ते 13 ग्रुपाचे 25 लाखाचे सादारण जो तथाकथीत जो गैरवापर जाल्लो आसा हो म्हाका बी ताणें फॉरवर्ड केला. त्या क्षणाक हांवें तांकां कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, 2 फावटी प्रयत्न केलो. कारण म्हजी एक जाणून घेवपाची, हांवें कमिशनर म्हणून सुद्दां 3 वर्सां काम केलां. दोनूय बाजू आयकोन घेवप आनी ताजेर आपल्यालें मत प्रदर्शन करप ही म्हजी सुरवाते साकूनची हेजे शिक्षक ह्या नात्यान म्हजी एक विचारधारणा आसा. पण त्या वेळार जर कॉन्टॅक्ट ताका जाल्लो जाल्यार म्हाका दिसता बरोचशा गोश्टीचो खुलासो जाता आसलो. तें जालें ना. हेतूंतल्यान हें प्रकरण खरें म्हणलें प्रकरण वाडपा नाका आसलें. एक मंत्री आसा ताजेर आरोप जाता, एक सभापती आसा, हें खरें म्हणल्यार अंतर्गत बाबी आसतात. आनी दोगांकूय प्रिविलेज आसा, लिडर ऑफ द हावस म्हणून CM आसा, हांचे भितर हे सगळें ते अशें म्हणजे बसून तेजी चर्चा जावपाक जाय आसली. पण तें जालें ना. कित्याक जालें ना तर कांय खबर ना. पण हें प्रकरण थंयच मिटपाक जाय आसलें म्हजें तर स्पश्ट मत आसा. तुम्ही म्हणटात थंयच मिटपा जाय आशिल्लें. पण विधानसभा सुरवातीक सभापतींची पत्रकार परिशद जाली. ताजे उपरांत आमकां सांगलें की मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी केल्या, मिटींग घेतल्या आनीक तो जो सो कॉल्ड इंटरनल मॅटर आसा तो मिटयला म्हणून. तें जावन 24 वरां भितर ती सारकी इनफेमस ऑडियो क्लीप व्हायरल जाता. ऑडियो क्लीप व्हायरल जाता आनी मागीर ताज्या दुसऱ्या दिसाक तुमी पत्रकार परिशद घेतात. तुमी कित्याक मदीं पडले? तुमी म्हणटात प्रकरण सोंपपा जाय आशिल्लें, मागीर सोंपतकीर तुमी कित्याक मदीं पडले? आतां सांगपाचें म्हणल्यार बाब रमेश तवडकर जरी आज ते गोंयचे सभापती आसात, अभिमान आसा. बाब गोविंद गावडे हे मंत्री आसात, अभिमान आसा. एक वेळार गोंयचे उटाचे संघटनेतले फोर फ्रंटाचे नेते
आज त्यांची सभापती किंवा मंत्री म्हणून जरी ओळख झाली, पण जी अनुसूचित जमाती आदिवासी समाजाचे हे लिडर ही म्हाका दिसता प्रकर्शान त्यांची ओळख चड जनमानसां आसा. नो डावट दोगूय आमकां तितलेच प्रिय आसात आणि तितलोच अभिमान दिसता की ह्या बारीक समाजांतल्यान येवन स्वताच्या कर्तृत्वान आज जे ह्या पदाचेर पावल्ले आसात. पण म्हजो प्रामाणीक म्हाका दिसता की डिफरन्सीस कित्याक लागून जाले हेतून हांव भितर खोलां वचना. एक समजा घरां आसल्या भावा भितर सुद्दां डिफरन्सी आसता, पण हेजो अर्थ असो न्ही की कायमचो आमचो आमी एक म्हणजे कितें म्हणटा तो शत्रुत्व पत्करप नासता. एक रिलेशन आसता, जशें एक नात्यांतले रक्ताचे नाते रिलेशन आसता तशें सुद्दां ना म्हटल्यार सुद्दां सामाजीक बांदिलकी दोगांय सुद्दां तांचो एकच हें आसलो स्वार्थ आसलो ह्या समाजाक दीस बरें हाडचे. जे कितें आमच्या घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते मेळपा जाय हो एक शुद्ध हेतू. दोगूय म्हाका आजय तितलेच लागीं आसात. अशें ना की कोणाचो बाबा समजा हो एकट्या लागीं आसा, कारण दोगांचें काम फुड्यांतलें पळयलां. कारण हांव उठाचो अध्यक्ष नात्यान बरोबर. म्हज्या नेतृत्वा सकयल दोगूय काम करताले आनी जबरदस्त आसात. पण तरीक आसतना जी म्हाका प्रेस घेवपा पडली म्हणटा तुमी, कितें जालें जेन्ना इन बिटवीन सुद्दां आमचे प्रायम मिनिस्टराची गोंयांक मिटींग जाली, तुमी म्हणटा प्रमाणे मिनिस्टर मागीर चीफ मिनिस्टर ब्रह्मेश तवडकर सभापती यांचे भितर सुद्दां बैठक जाली. तरीक आसतना ताच्या प्रकरणांतले कोणी केल्लें खबर ना. जो व्हिडिओ ऑडियो जो व्हायरल जालो हेतूंतल्यान सुद्दां आनीक वातावरण बरेचशें जालें. दोनी लिडरांक किंवा गोंयच्या एकंदरीत मळाचेर हे एक म्हणजे डॅमेजींग असो फॅक्टर दिसता. तातूंत त्या मॅरिटाचेर वचनासतना सुद्दां जेन्ना हें कळ्ळें प्रेस कॉन्फरन्स जातात त्या वेळार सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे आसा तांकां सुद्दां म्हटलें हेतून भितर हो विशय भायर वचनासतना मिटपा जाय. तेजे नंतर आमचे उठाचें डेलिगेशन सीएमाक मेळ्ळें की हेतून हे कोणाची चूक हे केला हें करनासतना हें मिटपा जाय, हो वाद भायर वचपा जायना, हें म्हजें स्पश्ट मत आसलें. पण ताचे नंतर सुद्दां कोणी व्हायरल केलो ऑडियो कोणी व्हायरल केलो हेजे संबंदी म्हाका दिसता आज टॅक्निकली कितें चवकशी जातली तें जातलें. पण दिसलें की हें आनीकच बियोंड रिपेर वयता काय कितें. आनीक ज्या एका कार्यक्रमाक जे 13 कार्यक्रम म्हणले जालेच ना म्हणटा काणकोणां, त्या एका कार्यक्रमाक खोतीगांवच्या खोती संगम ह्या कार्यक्रमाक हांव खुद्द हेजे उठाचो प्रेसिडेंट म्हणून हजर आसलो. सादारण 1,500 महिला आसल्यो आनी थंय तेंच्यांनी त्या वेळच्या पावसाळी सिजनाच्यो ज्यो भाजी वेगळ्यो रानभाजी आसात तेजें सुंदरशें प्रदर्शन जालें. आजूय म्हाजे कडेन तेजे रिपोर्ट आसात आनी फोटो आसात. एक ह्यो ज्यो महिला आसात कार्यक्रम जालना म्हणटात हें म्हाका खंय तरी पटना आसलें. कार्यक्रम जाला त्या कार्यक्रमाक हांव हजर आसा, त्या विद्यार्थ्याचो सत्कार जाला, शिक्षकाचो सत्कार जाला, त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें जे एग्जिबिशन आसात तांचें हांवें पळयलें आसा. अशे वेळा म्हाका म्हजें मन सांगपाक लागलें उलोवपा जाय, जे फॅक्ट जे तूं पळयला ते उलोवपा जाय. एक जबाबदार सभापती सारको म्हणटा कार्यक्रम जालो ना आनी त्या कार्यक्रमाक हांव हजर आसा अशें. ताजे पयलीं सुद्दां एक आमचे देविदास गांवकर हांणी सुद्दां एक खंयच्या तरी कार्यक्रमाक खुद्द प्रमुख पावणे म्हणून सुद्दां सभापती आसलो हो ताणें आपल्याली प्रेस घेतली. अशे वेळार म्हाका दिसलें की हें सांगपा जाय म्हणून म्हाका ही प्रेस घेवची पडली. जसो म्हजें फक्त असले कांय ठरावीक प्रस्न आसलेले की बाब रमेश तवडकर आसा हेणें कांय जे कार्यक्रम करता खंयच्याय तेंच्या कार्यक्रमाच्या विरुद्ध हांव ना किंवा आमची संघटना ना. एक खुलासो जावचो की मान्य करचें की सरकारच्या मदतीन जश्यो त्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा ग्रुपान जे जशे कला आनी संस्कृती खात्यांतल्यान मदत घेतला आनी कार्यक्रम केला तशेंच खूब जाण करतात. इवन आमी सुद्दां ह्या कला आनी संस्कृती खात्याचो सुद्दां आमच्या आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचो जेन्ना आमी कांय कार्यक्रमांतले घेतलात
थंय आमी बॅनर लायतात, आदर्श कृषी सहकारी संस्था इन असोसिएशन विथ कला आनी संस्कृती. बरोबर. म्हाका दिसता ज्यो योजने अंतर्गत जाले तातूंत गैर कांयच ना. तशेंच समजा बाब रमेश तवडकर मोठो कार्यक्रम करता, आमकां अभिमान दिसता, लाखो लोक त्या काणकोणाक येतात, पण त्या कार्यक्रमात सुद्दां सरकारचो पाठबळ आसता. हेजी समजा बाबा आसा काय ना हेजी ताणें घेता काय समजा चवकशी मागली, म्हाका दिसना ताजेर कोणाचे वैयक्तीक आरोप केला. सो इतलेंच जाणून घेवपाक जाय आसलें की जरी सभापती आसात, रमेश तवडकर बाबा आमदार आसा त्या भागाचे, 40 म्हाका दिसता जे आमदार आसात धरून बाकीचे मिनिस्टर सुद्दां ह्या खात्याचो कोण ना कोण वापर करता आनी ते स्वता खातीर करता अशें म्हणनात. उलट ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां सरकारचे सुद्दां जे कितें म्हणटात गुडवील आसा ते सुद्दां लोकां पर्यंत पावत ह्या अशा सांस्कृतीक तुम्ही संस्था म्हणतात मार्फत. की आपण चौकशीचीच मागणी केली, हातूंत चुकली कितें काय म्हणून. दॅट इज युअर पॉयंट. या फक्त चौकशी जावची की ताणें मान्य सुद्दां करचें. आपणय सुद्दां सरकारी ह्या स्किमीचो फायदो घेतलो इतलोच विशय आसलो की आरोप करपाचो किंवा ताजेर बाबा आनी कसले आरोप करपाचो असो मुळात किंवा खुर्चीचो अपमान करपाचो, त्या पदाचो अपमान करपाचो अजिबात अशें म्हजें स्वप्नां सुद्दां नासलें. पण तुमकां एक दिसलें जेन्ना तुमी पत्रकार परिशद घेताले की जी इनिशियली रमेश बाब आणि गोविंद बाबाचे आरोप केल्यात ते तुमकां चुकीचे अशें दिसलें. कारण दिसलें कितें दोगूय म्हाका सारकेच तितलेच लागींचे लिडर आसात. गोंयचे मुवमेंटांतल्यान सामके एक तळमळीन काम करपी आसले आनी दोगूय सुद्दां ह्या घटनेच्या अधिकारा खातीर दोगांकय सुद्दां जेल जाल्ली आसा. रमेश तवडकर ताजे बरोबर हांव आसलो, आमकां 5 दिसांनी जेल जाल्ली आनी उलट गोविंद बाब गावडे आसा तांकां 62 दीस जाल्ली. म्हणजे दोगांनी हाल अपेश्टा सोंसले कडेन आसात. अशे वेळार हे लिडर दोन कडेन आसप हें आमकां परवडनासलें. समाजाक सुद्दां ते नुकसानकारक आसा, सरकाराक नुकसान असो म्हजो हे दिसलो की हें लोकांक फक्त कळचें की आमचे जे काणकोणचे आमदार आसात तांणी सुद्दां सरकारची मदत घेतला, सरकारच्या स्किमीचो फायदो घेतला, इतलोच उद्देश आसलो. आणि तुमकां एक दिसलें की जे इनिशियली आरोप केल्या तातूंतय पुराय तथ्य ना म्हणून. हां, कारण कितें आसा एक कार्यक्रम हांव खुद्द असो म्हणटलें जे म्हणले कार्यक्रम जालेच नात ते जाले हो सांगपाचो म्हजो उद्देश आसलो. कार्यक्रम जाला की जे कोणाचे समजा ताणें खबर आसून काय खबर नासून किंवा कोणी तांकां दुसरेंच सांगून, कारण पंचांनी समजला हे कार्यक्रम आपल्या भागांत जाल नात आनी जे एक बाब देविदास गांवकार ताणें सांगलें खुद्द हांव हजर आसा हे प्रूफ न्ही. तुम्ही ह्या उद्देशान पत्रकार परिशद घेतली आनी ताजे उपरांत म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्लॉटांतली सगळ्यांत मोठी ट्विस्ट आयली ती म्हळ्यार तुमचेर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटीस काडली. हें एक्सपेक्ट केल्लें? विधानसभेत चालू आसतना किंवा सभापतीचे समजा हांव कांय आत्तां विधानसभेचो मेंबर ना, म्हजे म्हायती प्रमाणे आनी अनेकांनी आपल्याला रिपोर्ट केले त्या प्रमाणे खंयचे कामकाजाक समजा कितें ऑब्जेक्शन येता, कितें क्रिटिसायज येता कामकाजाच्या विधानसभेच्या, जाल्यार त्या वेळार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. बट म्हजी म्हायती प्रमाणे जे आसा एक प्रिविलेज कमिटी आसता, त्या कमिटी मुखार सुद्दां प्रकरण येवपाक जाय आसलें. आतां ताणें डायरेक्टली आमी सुद्दां आयकल्लें ते विधानसभेक स्पश्ट तांणीच सांगलें की अशें हें जालां की आपल्याच्या अधिकाराचेर थोडेशें कितें बाबा हक्कभंग जाला म्हणून आपूण प्रकाश वेळीप हांकां नोटीस धाडटा. आनी त्या प्रमाणे नोटीस म्हाका पावली बी सादारण 7:30 दरम्यान सुद्दां त्या दिसा पावली. इट वॉज समथींग सरप्रायज जालें की अशें हक्कभंगा सारको कसलो गुन्हो केलो आसा. म्हटलें जेन्ना नोटीस सभापतीन समजा धाडला इट्स माय ड्युटी, म्हणजे एज ए रिस्पेक्ट टू चेअर, बिकॉज हांव ते सुद्दां सभापती म्हणून काम केल्लें आसा. बरोबर. त्या खुर्चीची शान मान आमकांय खबर आसा. विधानसभेक आमदार म्हणून 1 वर्स काम केल्लें आसा, मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा. सो एक म्हाका थोडेशें सरप्रायजींग दिसलें. निश्चित हें अशें कशें जावपाक येता हो एक दिसलें. आनी त्या प्रमाणे समजा हजर रावपाचें
आमची तयारी असली आम्ही काही आमचे बरे मागपे असतात कायदेशीर आसा तांचो बी सल्लो घेतलो ओके नथींग रॉंग वचपा जाता कारण सभापतीन समन्स काडला सो कितें आसा ते एटेंड जावपाची म्हाजी तयारी आसली. मागीर तुमकां 7:30 नोटीस मेळ्ळी ते दुसरे दीस दनपारां 2:30 मेरेन अशें कितें घडलें की लास्टाक सभापतीन सांगलें की हें आनी प्रकरण आपण मुखार व्हरना म्हणून. नाही म्हाजी तयारी 3:30 जो आसलो त्या टायमा प्रमाणे हांव तयार जावन सगळे पणजे बी समजा आयलो समजा पण एक तुमकां खबर आसा खंयच्या कोर्टाक सुद्दां जेन्ना आवट ऑफ दी सेटलमेंट कोर्टा भायर जाला सो म्हाका दिसता न्यायाधीश सुद्दां खूब असो हॅप्पी आसता. आवट ऑफ दी कोर्ट सेटल जाता आनी समजा त्या प्रमाणे समजा ताणें समजा सेटलमेंटा खातीर समजा किंवा हेजेर चवकशी जाल्लीच आसा आनी त्या संबंदीत ताणें जें म्हणलें की मुख्यमंत्र्या समक्ष ही म्हणजे चवकशी जाला ही खरें आसा. ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका बी दिली तिवूय खरें आसा. त्या चवकशे वेळार सभापती आसले हो खरें आसा. सो हातूंतल्यान हो जो कांय मिसअंडरस्टँडिंगाचो पार्ट आसा तो दोगांच्यान म्हजें कितें जें आसलें म्हजे उद्देश सांगलो सरळ सांगलें की हेतूंक कोणाचो तर अपमान करपाचो म्हणजे मनान नासलें किंवा कोणाचे हे खुर्ची तर डेफिनेटली नाच कारण ते खुर्चीचें म्हत्व कितें आसा तें आमकां बी खबर आसा बरोबर. असो अपमान करपाचो नासलो. सो दोनूय वटच्यान बाजू आयकले नंतर समजा आनी प्रामुख्यान जे म्हाका बी अभिमान दिसता ह्या समाजात हांव बी असं काम करता. आजय उठा संघटनेचो अध्यक्ष आसा बाब रमेश तवडकर जरी सभापती आसत अभिमान आसा तेवूय सुद्दां ह्या आमच्या एस टी समाजांतलेच आसात. खंय तरी हो समजोता जावपा जायो. म्हज्या तुमी त्या प्रेस कॉन्फरन्सांतले ते पूण जर आयकल्ले एक म्हजो आसलो तो चवकशी जावच्यो आसलो त्याच बरोबर पयलीं म्हजो पार्ट आसा सरकाराचें अभिनंदन केल्लें आसा. बाब गोविंद गावडेन सुद्दां हे बारीक कलाकारां खातीर सुद्दां स्किमी काडला तेजेंय अभिनंदन आसा कारण आर्ट एंड कल्चराचो सुरवातीच्या काळार म्हाका बी ते हांवें बी काम केल्लें आसा. आनी कलाकारां फाटल्यान हांवें सुद्दां उदाहरण दिलां की जे कलाकार त्या वेळेचे राजे महाराजा वेळार कलाकारां खातीर सामको सपोर्ट करताले म्हणून आज आमचे हजारो वर्सांची जी आसात ती आमकां दिश्टी पडटात. तुम्ही म्हणटात की मध्यस्थी मुख्यमंत्र्यान केली. तेन्ना म्हाका मॅसेज आयलो मुख्यमंत्री आनीक बाबा सभापती आसा थंय हजर रावपाचे सो त्या हेजे प्रमाणे हजर रावलो आनी एक्सप्लेनेशन म्हजें एक्सप्लेनेशन हांवें मांडलें कितें सो ह्या हेतूंतल्यान तेजें समाधान जालें आसपाक शकता. सो अंडरस्टँड मिसअंडरस्टँडिंगांतलें हें जें हें जाल्लें सो म्हजी क्लॅरिटी म्हजें हांवें मनांतलें जें कितें आसा स्पश्ट केलें की खुर्चेचो अपमान करपाचो म्हजो नासलो किंवा कोणाक समजा भावना दुखोवपाचो उद्देश नासलो. म्हजो उद्देश इतलोच आसलो की जशें बाब गोविंद गावडे हांणी आर्ट एंड कल्चराची स्किमींतल्यान त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आनी त्या आमी महिला सशक्तीकरण म्हणटात कलाकारांचे आमी म्हणटात तांकां सपोर्ट मेळपाक जायो तो जाल्लो आसा. तशेंच त्याच प्रकारचे सुद्दां बाब रमेश तवडकर हांणी सुद्दां अनेक कार्यक्रमांतल्यान सुद्दां हेंच केल्लें आसा. कलाकारांक पाठिंबा दिल्लो आसा आनी ग्रामीण परिसराक सुद्दां फुडें हाडपा खातीर ताणें प्रयत्न केले इतलेंच दाखोवपाचें आसलें. एक आसा सर म्हाका मुद्दाम विचारता कारण दिस वॉज अ व्हेरी पेक्युलर सिच्युएशन. पेक्युलर कित्या खातीर कारण एक वटेच्यान अधिवेशन सुरू जाता समाजाचो येदो व्हडलो मोर्चा येता पणजे चक्का जाम जाता रिजर्वेशनाच्या मुद्द्याचेर आनी दुसरे वटेच्यान विधानसभेंतले तुमचे 2 टॉलेस्ट लिडर्स एकमेका कडेन झगडटात. केदी व्हडली शोकांतिका. हें खरें अशें जावपा नाका आसलें. आमी आंदोलन केल्लें आसा आमी मोर्चे हाडले आसात. आजय म्हजें स्पश्ट मत आसा जो ह्या समाजाचो एक मुख्य मागणीचो भाग आसा तो राजकीय आरक्षण. आतां हें सुद्दां त्या सुद्दां प्रेसाक आमी अभिनंदन केलां जो विधानसभेचे मोर्चे आसा ताचो उठा भाग नासले पण ज्या कोणी आमी बांदवान हाडले कडेन आसा तेजें आमी अभिनंदन केलें आसा कारण सगळ्यांची मागणी आसा की राजकीय आरक्षण हें मेळपाकच जाय. आनीक ताजे पयलीं सुद्दां त्या दिसा सुद्दां आमी सुद्दां मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी होच विशय सांगलो की तुमी दिल्ली डेलिगेशन व्हरात ही एक घटनेनुसार आसलेली जी आमची रास्त मागणी आसा ती तुमी मेळच्या निवडणुका गेल्ल्यो आसात. खरें म्हणल्यार हे आमी हेजे खातीरच हें कॉज फुडें वचपाक जाय आसलें
हे अशे बारीक अंतर्गत ह्यो सुद्दां घटना फुडें येवपा नाका आसलो, जो उद्देश सुद्दां ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां जेन्ना मोर्चा काडलो, खूब अशे प्रश्न दसा लावपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा, हजारो आमचे जे समाज बांदव आयिल्ले, तेन्ना होच विशय फुडें वचपाचो आसलो, ताका अशें मदीं दुसरें वळण लागपा नाका आसलें. जें जालें तें बरोबर ना. दोनूय वटच्यान आमी म्हणया की समज काडपा जाय आसलो. दोनूय वटच्यान समज गैरसमजांतल्यान हें प्रकरण वाडले कडेन आसा. येणाऱ्या काळात अशे तरेचे जावचें न्ही. आजूय म्हाजी तयारी आसा की ह्या संबंदी सुद्दां आमचे आदले आमदार बाब वासुदेव मेंग गांवकर हेजे कडेन सुद्दां हो प्रकार जाले नंतर हांव स्पश्ट उलयल्लो आसा. तूं आमचे बाब रमेश तवरा कडेन वचून उलय आनी सांग की आमी जे आमचे सद्या गोविंद गावडे, प्रकाश वेळी, रमेश तवडकर हे जे हेंचे संबंदी जे कांय पेपरांतल्यान किंवा माध्यमांतल्यान येतात, आमी वचपाक तयार आसात. तुमी तुमच्या सुद्दां हेतूंतल्यान जो नियाळ घेता आसतना तुमी जे संपादक आसात तांणी सुद्दां म्हणले कडेन आसा दिसता की हें जावपा जाय. आनी कांय जाणांनी म्हटलां हें जावपाक शकना. बट हांव सदांच सकारात्मक विचार करतां. हें अजुनूय शक्य आसा. व्हडलो चड वेळ जाल्लो कडेन ना. हे जे लिडर जे आसात हे बसपाक शकतात, हेजे पयलीं बसले आसात. कारण युवक आमचे कडेन पळयतात. काल एक कार्यक्रम आसलो, जवळ जवळ 2,000 युवक आसले. ते प्रश्न करतात, सर तुमी बसून हो जो विशय आसा तो सेटल करात. हो विशय हेका आनी फुडें व्हरपाक दिनाका. आज त्या भुरग्यांची सुद्दां मागणी आसा. कितलेशे आमकां सगळ्यांनी केलें. हे तुमी आनीक ताणून धरनाकात, हे मिटयात आनी तुमी एक आसात. एक डायरेक्शनान तुमी वचात. आमी तुमचे बरोबर आसात. तुमी सांगता ते आमी आयकपाक तयार आसात. हे फिडबॅक मेळटा. तुम्ही आज जाहीरपणान सांगतात आणि तुम्ही एक असो मनीस सजेस्ट करतात वासुदेव मेंग गांवकरा सारको, तो ह्या एटलिस्ट ह्या सगळ्या भितर न्यूट्रल आसा. तुम्ही म्हणटात फुडाकार घेयात, मध्यस्थी करात. तुम्ही आनीक गोविंद गावडे बाब, रमेश तवडकर बाबा बरोबर एका टेबलाचेर बसून ह्या मध्यस्थाच्या माध्यमांतल्यान विशय सोडोवपाक अजुनूय तयार आहात. येस, तुमकां मुखार व्हरपाचें ना. म्हाका खात्री आसा आनी ह्या विशयाक आमकां यश येतलें. इतलो तुमकां पॉझिटिव्ह कॉन्फिडन्सूय आसा. कॉन्फिडंट आसा. कारण ह्या लिडरां बरोबर स्वता एल्डरली भुमिका घेवन हांवें काम केल्लें आसा. आजय जरी तांचे कांय हो विशय कांय कळत नकळत घडोवन गेलो, पण एकंदरीत ज्या तरेन म्हाका दिसता कांय घटना जावपाच्यो आसा ताका निमित्त आसता. आनी ह्यो घटना जाले नंतर सुद्दां आत्मचिंतन केले नंतर प्रत्येकाक खंय तरी आपल्याला कळटा की हें म्हजें अशें जावपा नाका आसलें. हेजे फुडें अशें जावपाक हेजी दखल घेतलो. आनी म्हणून त्या हेतूंतल्यान कारण आमी खूब अशे झळ सोंसले कडेन आसा. हांव त्याच मुद्द्याचेर आसा की तुमी सांगले की आंदोलनांतल्यान फुडें आयिल्ले नेते आनी एक उठा सारकी संघटना आज खंय तरी दिसता की जशी काळ गेलो, मांडवी जुवारी पंचान खूब उदक व्हांवन गेलें, कांय नेते पयस गेले संघटने कडच्यान. तुमी म्हणटा की अशें केन्ना केन्ना निमित्त घडटा. आज हें निमित्त घडलां आनी तुमी एक इतलो सारको ओपन आज आमच्याय ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान सांगला की हो मध्यस्थ आपली तयारी आसा म्हणून. ह्या नेत्यांनी परत संघटने कडेन येवचें, जें जालां तें विसरून, पयर जालां तें आनी घडये ताचे पयलीं कांय गजाली घडल्यात त्यो परत संघटने कडेन येवचें अशें आज आवाहन तुमी करतात. म्हाका सामकें मनोमन दिसता की आज आनी कोणी जर म्हणलें वयाचे कांय जाण म्हणटात को जन्म हांगा येता ताका वय हें क्रॉस करचेंच पडटा आनी इट इज 100% शुअर सगळ्यांक आमकां एकदां तिकेट काडचीच पडटली. तें इट इज नॉट इन आवर हँड. पूण एज फार एज अशें पर्सनल लेवलाचेर कोणी घसरचें न्ही. आज टॉप टू बॉटम 60 वर्सांचे केल्ले देश चलयतात, राज्य चलयतात आनी बाकीचे सुद्दां म्हाका दिसता आवट ऑफ दी कंट्री हे अशे एल्डरलीच चलयतात. ताका एक वेगळी भुमिका आसा की एल्डरली आसतात हांची मॅच्युरिटी खूब आसता. कमेंट लागलो मातसो, काळजाक लागलो दिसलें की ह्या थरांतल्यान सगळ्यांक वचचें पडटलें. बट आय एम व्हेरी प्रावड ह्या 70 वर्सांचो म्हणजे 71 वर्स चालू आसा. आजय म्हाजो कामाचो जर तुमी नियाळ घेतलो 12 नॉट लेस कमी जाल्लो ना 12 तास म्हाजो काम आसा. आनी अशें ना की आमदारकी ना म्हणून म्हाका टायम अशें रिलॅक्स अशें उरता अशें ना. कारण समाज सेवक आसा तो केन्नाच असो आपल्यालो हें म्हणून म्हणजे फ्री उरना.
आजय काम करता पण एक थोडेशे खटकले वयाचेर घसरपा वय वयर काडपा नाका आशिल्लें. डेफिनेटली हो म्हजो एल्डरली एडवायज आसा, कारण आमकां प्रत्येकाक त्या फेजींतल्यान वचचें पडटलें. आनी त्या वेळार समजा कोणी दुसऱ्यान कॉमेंट केलें, आज जशें म्हाका थोडेशें फील जालां तशें जावपाक शकता. प्रत्येकान आपल्याले त्या त्या वेळेचे भान दवरून रिस्पेक्ट वा दिवचो. आजही आज ह्या देशाचे पंतप्रधान आसात जे देशा खातीर वावरतात, नंबर 1 लिडर म्हणून ह्या जगाचेर राज करतात. तांचे वय सुद्दां आमी काडप बरोबर दिसना न्ही. जो कितें आपल्याले जे कार्यांतल्यान मनीस फुडें येवपाक जाय. आय डोंट थिंक म्हणजे वय ताका आडोवपाक शकना. म्हणून म्हजो अनुभव सांगता न्ही, म्हाजेच फाटल्या आज कांय इन्स्टिट्यूशन आसात बरोबर. ती म्हजो वयाचो केन्ना पळयतात ते म्हणटात सर वयात आमच्याक तुमी सामके तरूण जावन हें काम करतात ते खरें म्हळ्यार आमचे कडच्यान शिकपून घेवपाक जाय. सो आज ह्या नेत्यांनी परत संघटने कडेन येवचें दिसता. यस, म्हजो सगळ्यांक उलो म्हाका मारपाचो आसा. ज्यो गोंयांत ट्रायबल संघटना आसात त्या सगळ्यांनी म्हाजी तरी पूर्ण तयारी आसा. म्हाका खूब गजाली घडल्यात त्यो विसरच्यो म्हणटा तुमी. सगळ्यांनी एक हांव म्हणटा त्या प्रत्येक संघटनेन सुद्दां आपापल्या पर्यंत काम केलें, हांव ताचें अभिनंदन करता. आनी सगळ्यांनी तन मन धन म्हणटा एक जावपाचें. आमचें मिशन जें आसा की आमकां जो खंय पावपाचें जाय, आमचें जें बाबा येणाऱ्या भावी पिढी खातीर जें आमकां मेळोवपाचें आसा तें आमी सगळ्यांनी एकत्रीत रावन करपाचें आसा. म्हाजो कोणाचेर दुस्वास ना, कारण आमी खूब पयले कडेन आसा. जाल्ले जे म्हणजे तुमी म्हणटात घेवन बसून कोण खंयच पावना. सारकें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता एक सामकी बेस्ट कोंकणींतल्यान आमी समप करतात की घेवन बसप आनी चड जर घेवन बसल्यार कोण खंयच पावना. होच म्हाका दिसता सरान संदेश दिला. सर पेशान शिक्षक आनी जशी वयाचे ताणें विशय काडलो सर, जशी वय वाडटा तशें आमी जाणटे म्हणटात, आमी म्हातारे म्हणनात. आमगे संस्कृती जशी की आमी जाणटे म्हणटात, जाका विजडम येता वय वाडटा तशें. सो त्या तुमच्या वायज सजेशनाचेर चड घेवन बसप कोणाकच बऱ्याचें न्ही हाजेर हांव आज थांबता. आयले इतलो बोवाळ चालू आसतना ही मुलाखत दिली, मनमेकळेपणान उलयले. सो प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.